येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची एसआयटी ना कसल्याच कामाची. शेवटाक आमकां पुलीस स्टेशनाची झरोची पडटा सोंपणा. जमीन विक्रो प्रकरणात फटवणूक जाल्ल्याचे उतफर्के. पिडेस्तांक दक्षिण गोंय एसपीन दिली 2 तारखेची डेडलायन. कुंकळे ते धर्मापूर NH-17 महामार्गावेले काम मात चल्ला कासवाचे गतीन. कालच्या पावसात पुराय महामार्गार आणि घराचेर पडली झाडां. डिझास्टर मॅनेजमेंट जाला जाम. राज्यात बऱ्याच वाठारांनी सोमारा रातीकडेन पावसान घेतले घालून. दिल्ली गरमेंतल्यान थाकाय. आनी 1 वा 2 दीस जोड येता पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. TCP कायद्यातली दुरुस्ती ही भाजपाल्यांची फुडल्या वेंचणुकांतली अर्थीक गुंतवणूक. हातूंतल्यान भाजपा लँड बँक तयार करून सोदता. जमनीत गुंतवणूक करप्यांक फायदो करून दितले आनी हो पयसो वेंचणुके खातीर वापरतले. TMCचो राष्ट्रीय म्हणयारो ट्रोजन डिमेलोन प्रमोद सावंत सरकाराचेर बॉम्ब गुळो शेवटिला. TCPच्या अमेंडमेंट एक्टाक तृणमुलान फकत विरोधच करूंक ना, हो कायदो स्क्रॅप करचो अशेंय मागला. गोंयच्या सैमाचेर ह्या कायद्यातल्या बदलाचो व्हड परिणाम जातलो अशें TMCचें म्हणणें. गोंयची पारंपारीक सुपीक जमीन नानपैत जातली. इकोसिस्टम इकॉलॉजी काबार जातली. गोंयांत आनीक वेगळे डिझास्टर येवपाची गरज ना. भाजपा सरकारान हाडिल्लो TCPचो अमेंडमेंटच गोंय सोंपोवपाक कारण थारतलो. ट्राजन डिमेलोन सरकाराचेर फारपेट केला. It is going to affect the climate change with these amendments. Goan traditional occupation land is going to be destroyed with this amendment. Ecosystem, as I have said, the ecology is going to get destroyed, and Goankars are going to be in trouble. We don't have to wait for any other disaster likely to happen. This has opened the floodgates to destroy Goa. The interest is of the land bank. It is trying to help land investors, and that also non-Goans who have already started flooding Goa. North, you can see, North Goa has become North India. So we don't have to talk about this. When who is going to do all this investment? Why is this being done? To help crony capitalists. They are friends. And this is how they have collecting their funds that they will utilize for elections. गोंयांत ह्या कायद्याचो लँड बँक म्हण वापर जातलो असो आरोपय ट्राजन डिमेलोन केला. जमनीत गुंतवणूक करप्यांक फायदो करून दिवपी हो कायदो अशें ताचें म्हणणें. आयकात. धपको आमकां येवचे पयलीं हो अमेंडमेंट गोंयचो बायोडायवर्सिटी, गोंयची इकॉलॉजी, गोंयचे इकोसिस्टम लँड, एग्रीकल्चर लँड is being totally destroyed. So you don't require another disaster like Madhe. Before Madhe, whatever happens or stops, these people are finishing by this amendment. In the width of a road for hotels, resorts, some yogi centers, some other centers, health centers will come up. And the present road system is already chock-a-block. Halong dolong mein hona in the peak seasons. So, tell me one thing I want the government should be able to answer, TCP minister should answer, environment minister should answer, chief minister of Goa should answer. This is a collective response, the whole cabinet is responsible for this. And I'm just going to development, development. I'm prepared to take a debate with anyone and prove to me that this is going to help the Goan and Goankar. This is going to ruin the Goankar. The environment ministry and that TCP was given to 2 different people, so there would be check and balances. Here the check and balances has happened, everybody is getting what they need to get. Therefore everybody is silent. We demand from the chief minister to intervene in this and see that this is scrapped. The whole amendment is going to be, it is basically a destructive approach. Show me anywhere in the amendment that this is going to help Goans.
farm houses, a new technique now, 1,000 square meters in agriculture land. And agriculture bill, Allah we are going to save that land. What is happening? TCP minister is out to ruin Goa, sell Goa. Does he know? Or his officers have, what is he trying to say? That he doesn't know the officers have brought this? What is the environment minister doing? Now you are permitting construction in A1, A2 agriculture land. One side you are saying increase agriculture. Other side you are fooling the people by saying tall buildings will be allowed in the agriculture land as and decided by the officer concerned. Or which officer is not approving anything once they get what they have to get. But if A1, A2 are also allowing all this nonsense to be taken, what are we trying to say? TMC demands that this government scraps these amendments and send it in the grave forever. Don't even touch it. If not, Goa is heading for a disaster, not only ecological, environmental, climate, and you name it, and we are going to be in a concrete jungle. You will not see any more green bowls that are there, paddy fields, which are the lungs of pure air, is going to be destroyed. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तयार केल्ली SIT कांयच कामाची ना. आमकां मडगांव पुलिशेंत खेपो घालच्योच पडटा. बऱ्योच खेपो घातल्या उपरांत आतां दक्षिण गोंयच्या एसपीन 2 जून मेरेन कितें तो सोक्समोक्स लायता अशी जाप दिल्ल्याचे पिडेस्तांनी सांगले. एसपी गाराणे घातल्या उपरांत जमीन विक्रो प्रकरणांनी फटवणूक जाल्ल्यांनी मिडियाक सांगले. सुकूर फेर्नांडीस नावाच्या मनशान खंय मालभाटात जमनीचे फट वेव्हार करून जायत्या जाणांक फटयल्यात. अशा फटवल्ल्या लोकांनी आता तातूंतल्यान सुटका करून घेवपाक दक्षिण गोंयचो एसपी अभिषेक धानियाक गाराणे घातल्यात. ह्या मनशाक राजकारण्यांचो आशीर्वाद आसा, देखून ताका अजून अटक जायना अशें तांचें म्हणणें. आयकात कागाळ करप्यांक. आमी कोतून केस फॉलोअप करपा येयल्ली मालपाटातले जे लँड ग्रॅबिंग जाला आनी कंप्लेनर सुदर्शन कलांगुटकर. ओके, सो आतां येवन वयता. आज कोतून आमी लास्ट एसपीक मेळ्ळे आनी एसपीन सांगा 2 तारीख पासून तुमी कितें आहा तें सांगले. सो आतां म्हाका दिसता हो सुकोरो फेर्नांडीस हो तेजे कंप्लेंट घायल्ली आहा आमगे सुदर्शन. तो म्हाका दिसता बरो पावरफूल मनीस आसतलो. तेका खंयचे पॉलिटिशियनांतले म्हाका दिसता तेका सारको फूल सपोर्ट आसतलो. कळ्ळें न्हू. सो आतां ही केस 2021 हिंगा विजिलन्साच्यान येयल्ली, मडगांवान येयल्ली, इन्क्वायरी करा म्हणून. सो 2021 कांयच इन्क्वायरी जावना. आतां इन्क्वायरी जावना म्हणल्यार आमकां कशें कळ्ळें तेका कांय रिपोर्ट येवना कंप्लेना. सो आतां 3 म्हयन्या पयलीं SITंतल्यान कंप्लेन येयली. आतां SITंतल्यान कंप्लेन पासून कांयच इन्क्वायरी जावं ना मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर. कळ्ळें न्हू. आतां इन्क्वायरी कोण करपा जाली? SITंतल्यान PIन करपा जाय. कांय करूना. सो आमी फॉलोअप करता. आयज येता, फाल्यां येता. आनी जो पळय आहलो एक्यूज आहलो तेजे कंप्लेन घायला तेजे तो केन्ना पुलीस स्टेशनाचेर येयनालो. केन्ना येयलो, कितली वर्स जाली ते येयनालो. दॅट मिन्स पुलीस इतली स्ट्रॉंग नासले. पूण जेन्ना एसपीक वा सावथ गोवा एसपीक तेका मेळ्ळे, एसपीन तेका ताबडतोब हाडपा लायलो. सो आतां आमकां जस्टीस दिवपाक शकतलो म्हणटा तो फक्त एसपी. ते एसपी हातीन आहा सगळें. आनी दुसरें म्हणटा हे ते डुप्लिकेट पेपर तयार जाता लँड ग्रॅबिंगाचे, हे ते म्हाका कांय समजना. हे भाशेन कितकोन जाता, खंयच्यान जाता आनी कोण हें करता, की नोटरी करून हें करून लोकांची जमीन खावप, हे कांय समजना. आनी हो आतां हो सुकोरो फेर्नांडीस म्हणटा हेजेर कंप्लेन आहा. हेका अजून पासून कित्याक तेका अरेस्ट करना, तेजे अजून पासून कित्याक FIR रजिस्टर्ड जावना. त्याच जाग्यार हे बारीक लोक आहले, 3 म्हयने जाले जाल्यार हे बारीक लोक 3 दिसान ह्या लोकांक अरेस्ट करता आहले. दॅट मिन्स हिंगा पॉलिटिकली इंटरफरन्स आनी मडगांव भितर म्हणटा सगळे आमगेले मडगांव चड व्हडले लँड ग्रॅबिंग म्हणटा मडगांवांत जाल्ले. मडगांवांत सगळ्यान व्हडलो लँड मार्किंग आसा आनी 100% शुअर जालें की मडगांवान व्हडलो लँड ग्रॅबिंग आसा म्हणून. कारण विजिलन्स डिपार्टमेंटान 2020 कंप्लेंट केल्ली हांवें. तशेंच मामलेदारांनी कंप्लेंट केल्ली. एकाय कंप्लेनीचे अजून पासून हेंचे कडेन उत्तर ना पुलीस स्टेशनाचेर. आज तेणी आमकां उत्तर दिलां की 2 तारखेक हांव कितें तें तुमच्या म्हाजे कडेन जाता जाल्यार जाता म्हणटा, ना जाल्यार ना म्हणून तेणी आमकां आतां सांगलां. पूण हें आमच्या गोंयच्या सीएमान तेणी फेशियल इन्व्हेस्टिगेशन करूंक तयार केलें टीम. ते जर टिमीचेच जर हांगासर चलना काय जाल्यार आमच्या सारकेल्या लोकांचे हांगा आपल्या खंयच चलपाना. हें सीएमान घट्ट लक्षांत धरपाक जाय. आनी हे पुलिशे वयले हांगासर मडगांवचे कितें चलना तेजेर बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. जर गव्हर्मेंटाची ऑर्डरी जर पुलीस स्टेशनात चलना जाल्यार आमच्या सारकेल्या मनशाची कांयच चलपाचें ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वास्को येरादारी पुलीस आनी SP ट्रॅफिकान नव्या जुवारी पुलाचो वापर करपी हलक्या वाहनांक धरपा खातीर पुलाचेर ड्रायव्ह घेतलो. आदेशा प्रमाण पुलाच्या उजवे वटेनचें काम अजून चल्लां. हलकी वाहनां आनी दुचाकी पुला वयल्यान व्हरपाक मेळनात, पूण ह्या आदेशा कडेन उक्तेपणान आडनदर चल्ल्या. एके कारीन होमगार्डाक ठोकल्या उपरांत जागृताय करपाक हो ड्रायव्ह सुरू केल्ल्याची म्हायती SP बोसेट सिल्वान दिली. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. जे ट्राफिकाच्या यांच्यानी आयज एक ड्रायव्ह चालू केली. कुट्टा जुवारी ब्रिज, न्यू ब्रिज हा तेचेर ते आयज ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा. आनी तेंचें म्हणणें आहा की जे लायट मोटर व्हेकल्स आनी तशें स्कुटर्स वा बायक्स जे न्यू ब्रिज जुवारी ब्रिजा वयल्यान जे पणजे सायडीसून जे वास्को सायड या मडगांव सायडीन जे येतात हे येवपाक जायना, कित्याक की तेंचे जे रुल्स आनी गायडलायन्सां प्रमाणे तेणी ऑलरेडी सायनेजीस लायिल्ले आसात. आनी रुला प्रमाणे ज्यो गाडयो आहात, ज्यो लायट मोटर व्हेकल आनी टू व्हिलर्स आहात, हे ओल्ड जुवारी ब्रिजा वयल्यान वयपाक जाय. जे सावथाक वयतात म्हणजे वास्को या मडगांव सायडीन वयतात ह्यो त्या ओल्ड ब्रिजा वयल्यान वचपाक जाय, पूण त्यो रूल्स फॉलो करनात आनी जे न्यू ब्रिजा वयल्यान जे पास करतात. कित्याक की न्यू ब्रिज हो फक्त जो मडगांव सायड या वास्को सायडीन वयतात ते फक्त हेवी व्हेकल्सा खातीर दवरलेलो आसलो. आनी पण सद्याच्या परिस्थितीन हे सगळ्यो ज्यो लायट मोटर व्हेकल्स आहा हे न्यू ब्रिजा वयल्यान वयतात आनी खंय तरी रॅश ड्रायव्हिंग खूब फास्ट ड्रायव्हिंग जाता. आनी आयज सकाळी अशेंच जो होमगार्ड थिंगा ड्युटी करतालो तेकाय मातशी टक्कर जाली अशी कळोन येयल्लें आसा. तेन्ना तेंच्यांनी मागला की जे पर्यंत हे जे लोक रुल्स फॉलो करनात, ट्राफीक रुल्स नॉर्म्स फॉलो करनात, त्या पर्यंत तेंचेर कारवाय जातली, चलनींग जातली. आनी हीच पळोवपाक आयज आमकां जुवारी न्यू ब्रिजाचेर मेळ्ळी. आनी तेंची मागणी आहा की जे लोक ह्या पणजेसून जे वास्को सायड या मडगांव सायडीन वयतात तेंच्यांनी ओल्ड ब्रिजाचो यूज करपाक जाय आनी ना की न्यू ब्रिजाचेर. कित्याक न्यू ब्रिज हो ओन्ली जो मडगांव वास्को सायडीन वयता तांकां हेवी व्हेकल खातीर आसा आनी ते फॉलो करपाची गरज आसा. वी वर नॉट डुईंग दीस. आयज सकाळीं तो एकट्याक उडोवपाक चुकले आमच्या होमगार्डाक, म्हणून आमी ते हें केलें. तुमी जर पयशी बॅरिकेडूय लायलेले आहाय ते बॅरिकेड मोडून घातलेले आहाय स्पिडींग व्हेकल्सांनी. ते एवॉयड करपाक आमी आतां हो ड्रायव्ह आयज सुरू केला. हो केन्ना केन्ना फुडेंय चालू आसतलो, एटलिस्ट ट्वायस अ वीक. कित्याक तांकां जे पर्यंत तुमी तांकां आमी तांकां चलन दिनाय तांकां पडोनूच गेलो ना. मातसो चिमटो जर काडलो खिशाक तेन्ना तांकां कळटा that they have to pay a fine, and now the minimum fine is 1,000 rupees. So it hurts one's pocket. आधी 100 रुपया असलो फाईन, तो 100 रुपया is nothing, 1,000 is something. After the opening of this bridge, this was only for the heavy vehicle. This lane was only for the heavy vehicles and for the motorcycles. And this was brought to the notice of the general public through newspaper, and even the signages have been put over there on the other side. But considerable time has gone, people are not listening, and all these light vehicles are coming on this particular road instead of using the old Juari bridge, which is a one way now with a two lane. But still people do not follow the traffic rules and regulations, and there are every chances of accident. There have been accidents over there. And to avoid this casualties, after telling so many times, today we have started this drive of chalaning the vehicles to not to use this particular road, as this is only for heavy vehicles and not for the light vehicles. As you know, this bridge is two ways for heavy vehicles. That is from Panjim to Margaon and Margaon to Panjim side. For light vehicles, just one way. That is from Margaon side to Panjim side. There are plenty of signages put at Agasai at 200 meters, 100 meters and 300 meters from the bridge. They show the directions of the old bridge also, and the signages clearly mention that only heavy vehicles are allowed on this bridge from that side. That people can't respect on the signages and for the rules, especially traffic rules. That is why there are a lot of accidents, because they do not follow the rules. As far as tourists are concerned, they go by GPS. They are not bothered about the signages. GOA365 खाती हिरू महाले, सृष्टी आथानीकर आणि निखिल जल्मी. राज्यात पावसाआदली कामां नेटान चालीक लागतना दिसतात, पूण कुंकळी ते धर्मापूर NH17 महामार्गा वयलें मात काम कासवाचे गतीन चल्लां. कालच्या मातशा पावसाचे धडकेन पुराय महामार्ग आनी घराचेर झाडां पडिल्ली दिश्टी पडली.
ऐकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ही नॅशनल हायवे 17 आणि ह्या नॅशनल हायवे 17चेर आमी सदां सांगतात की हांगा मातसो सुद्दां वारो येयलो आनी कितें जालें झाडां रस्त्यार पडटा आनी रस्तो ब्लॉक जाता. काल तुमी पळयले राती जो पावस येयलो आनी जो वारो येयलो ह्या वाऱ्याचेर कितलीशीं झाडां कितलीशे जे रोडा सायडी होल्डिंग जे आसात बोर्ड आसा हे पडोन रस्त्यार येयले आनीक आख्खो रोड जो आसा राती लायट वचोन सगळो रोड ब्लॉक जावन येयलो. फायर ब्रिगेडीन रातोरात ही जी ट्रॅफिक जाम जाल्ली ही क्लियर केली. आमी इतलें सांगूंक सोदतात की सरकार पावस झडल्यार सुद्दां वारो येयलो जाल्यार सुद्दां जागो म्हणटा जायना. हो वारो येयलो तो तांकां जागो करपा आसलो काय कितें तरी पूण ते जागो येना ते कुंभकर्णान न्हीद घेवन आसात. दुसरी सांगपा म्हणल्यार गेल्ल्या वर्साक असोच वारो पावस येवन नॅशनल हायवे 17 3 दीस बंद उरली आनी ही 3 दीस बंद उरतरेक चिंचोण हांगा व्हडा रूख पडलो. आज पयल्या तुवें लोकां घराचेर लोकां शॉपाचेर माड पडले कडेन आसात झाडां पडले कडेन आसात. आतां हें काडपाक फायर ब्रिगेड पावना. आतां करप कितें हें इन्स्पेक्शन दोळ्याक पुसपा सारकी करची न्हू लोकांक त्रास करची न्हू. लोक हांगा वरान वर हायवेचेर आडोवन उरतात एम्बुलन्स आडोवन उरतात. हें कोणाक पडोवन गेलें ना. तुमी प्रत्यक्ष फिल्डार येयात थंयच्या थंय ऑर्डर करात. तुमी ऑर्डर करून आपूण पेपर वर्क केलें जाल्यार हें काम जावपा ना. लोक हांगा अशेंच मरतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक बिसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत जायत्या वाठारांनी सोमारा राती कडेन पावसान घालून घेतले, जाका लागून गरमे पासत लोकांक थाकाय मेळोन थंड हवामान अनुभवपाक मेळ्ळें आनी 1 वा 2 दीस पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. पळयात. काल राती राज्यात चडशा वाठारांनी पावस चडलो. केप्यां 12 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. बुधवाराय कुपां दाटून पावस चडटलो. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस उरतले जाल्यार उणें तापमान 20 डिग्री जातले. 27 तारखेक बोट धन्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बुधवारा गडगड 25, 26, 27 हवामान सुके. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 27 तारखे मेरेन बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.